नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। लोबो कामती आड पाटकराची अपात्रता याचिका सभापतीन मारली भायर। पाटकर म्हणटा सभापतीन पाळ्ळो पक्षहिताचो धर्म। धर्माच्या नावार इंडी आघाडी न्हय तर भाजप पक्षान केला राजकारण, आपाचो आरोप। पत्रकार परिशदेत आपान आरजीक लेगीत काडले उजरावन। एकतीस मे स्मार्ट कामां पुराय करपाची निमणी तारीख, माय कारणाक लागून जाव येता उशीर, सांगता स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिग्स। गोयचो उच्च न्यायालय 11 मे ते 9 जून मेरेन गिमाळेच्या सुटयेर। सगळ्या केशींचेर सुनावणी 10 जून उपरांत। शिरगाळ धारगळ घराच्या कुडीत चलपी IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश, गुन्या फाट्याची कारवाय। दोगांक अटक, 1.5 लाखाचो मुद्देमाल जप्त। कला अकादमीच्या साऊंड सिस्टमात कसलोच ना इबाड, कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेचे प्रतिपादन। आणि आता खबरो विस्तारात। आमदार दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो हांचे आड दाखल केल्ली अपात्रता याचिका सभापतीन भायर मारल्या। दुसरे वटेन पाटकर म्हणटा सभापती कडल्यान ह्याच निर्णयाची अपेक्षा आशिल्ली खंय। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान ह्या निर्णयाचेर तिडक उक्तायल्या। तो म्हणटा सभापती कडल्यान आमकां ह्याच निर्णयाची अपेक्षा आशिल्ली। आता आमी फुडलो कायदेशीर निर्णय घेतले अशें ताचें म्हणणें। तुम्ही डिस्क्वॉलिफिकेशन जे घातिल्लें पिटिशन स्पिकरा कडेन दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो अगेन्स्ट ते डिसमीस केला स्पिकरान। सो तुमी आतां फुडें हेजेर तुमचें रिएक्शन कितें, तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो? मी एज एक्सपेक्टेड वी वर एक्सपेक्टिंग दॅट स्पीकर विल वर्क फॉर द गव्हर्नमेंट, फॉर द BJP गव्हर्नमेंट आणि ताजो निकाल म्हाका दिसता काल ताणी दिल्लो आसा। ताणी आमचें पिटिशन डिसमीस केलां, सेईंग दॅट दे हॅड नॉट गिवन अप देअर वॉलंटरी मेंबरशीप। ताचे लिगल रेमेडीज कितें आसा ते वी आर इवॅल्युएटिंग अँड वील टेक अकॉर्डिंगली। पूण आतां स्पिकरा कडेन हांव मागता की आमी आनी एक पिटिशन फायल केल्ले 8 जाणांचेर जे म्हणजे जे खरे अंडर 10 शेड्युलाचो ताणी डेमोक्रेसीचो मर्डर करून ते दुसऱ्या पक्षान ताणी प्रवेश केला। कित्याक हे पिटिशन आमी भितर ते डिफेक्ट जावच्या पयलीं फायल केल्ले, ताजे उपरांत 8 जण सप्टेंबरान गेले। सो स्पिकरा कडेन मागता की ते पिटिशन ताणें आतां इमिजिएटली आमचे घेवचें आनी ताजेर डिसायड करचें, बिकॉज दॅट वील प्रूव दॅट ताणी 10 शेड्युलाचो जो प्रोविजन आसा ते ताणी सोडून, पार्टी सोडून ते दुसऱ्या पक्षान ताणी प्रवेश केला। सो आय वी एक्सपेक्ट दॅट नाव स्पीकर इमिजिएटली काल ताणी ही ऑर्डर दिल्या, फाल्यांच्यान ते आतां ताणी हे दुसरे आमचे पिटिशन जे आसा ऑन द 8 पीपल ते ताणी चालू करचे ताजे हियरींग। इतले मजगती आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरानूय ह्या निर्णयाचेर नाराजी उक्तायल्या। पालेकराच्या कोतान पक्षांतर बंदी कायदो आनीक घटमूट करपाक जाय खंय, पळयात ताचें म्हणणें। आशिल्लें अशें दिसता तुका आमकां। ऑब्वियसली तांकां घाई जाल्ली फक्त डिसमीस करपाची, कारण सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें की डिसमीस कर, तुमी जर ताजेर पर्टिक्युलर एक्शन घेना क्विकली जाल्यार वील हॅव टू टेक अ कॉल ऑन वॉट एवर दॅट नीड्स टू बी डन। सो एज अ फॉर्मॅलिटी ताणें ते कितें तरी हियरींग केलें आसतलें आनी डिसमीस केला। इट इज नॉट एज पर लॉ। आय थिंक काँग्रेस पार्टीच्यांनी ते घाल्ले डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन तांणी ते फुडें व्हरपाक जाय आनी लिगली इट शूड बी पर्स्यूड। कायदो जो आसा, डिफेक्शन कायदो आसा, तो म्हाका दिसता खंय तरी घट्ट करपाची गरज आसा। कारण भारतीय जनता पार्टी आज इतली गब्बर जाल्या पयशांनी की खंयचेंय सरकार खंय तरी आयल्या उपरांत ते कोणाक तरी काडून विकत घेता आनी तांचो सरकार घडयता। डिफेक्शन कायदो अशें तरेन आसपाक जाय की इफ यू वॉन्ट टू डिफेक्ट, पीपल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां ट्रस्ट केल्ले आसता, तांकां तुमी फोटोवन दुसऱ्या पार्टीक जॉइन जाता आनी सगळ्यांचो एकूच हे आसता बोल की ना आमकां प्रोग्रेस जाय म्हणून, डेव्हलपमेंट जाय म्हणून आमी वता म्हणून। पूण आमच्या आमदारांक पळया तुमी, आम आदमी पार्टीचे सावथ गोंयचे 2 जाण आसा, दे आर डुईंग व्हेरी वेल फॉर देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी। तांणी डिफेक्शन करूं ना, पूण डिफेक्शन कॅनॉट बी द क्रायटेरिया टू से डेव्हलपमेंट कॅनॉट बी अ क्रायटेरिया फॉर डिफेक्शन। आनी हें जायत आसा, हें खंय तरी बंद जावपाक जाय। सो एंटी डिफेक्शन लॉ शूड बी सो स्ट्रॉंग
की तुमकां जर एक पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीन सोडून वचपाक जाय जाल्यार यू हॅव टू गेट बॅक टू वोटर्स अँड लेट द वोटर्स डिसायड अशें आसपाक जाय. कारण पिपल्स पावर इज सुप्रीम आनी डेमोक्रेसी जर जगतली जर आसा तशी उरतली जाल्यार एंटी डिफेक्शन लॉस वील हॅव टू बी मेड स्ट्रॉंगर. काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी 2022च्या सप्टेंबर महिन्यात भाजपात प्रवेश केल्लो. ते उपरांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान आमदार दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो हांच्या आड अपात्रताय याचिका दाखल केल्ली. हे अपात्रताय याचिकेचेर सुनावणी जावन सभापतीन ती भायर मारली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. धर्माच्या नांवान इंडी आघाडी न्हय तर भाजप पक्षान राजकारण केला असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केलो. गरिबी, म्हारगाय, बेरोजगारी कुशीक दवरून भाजपान फक्त धर्माच्या मुद्द्यावयल्यान प्रचार केला. पणजेत कमी मतदान जावप हे सरकाराच्या तोंडार एक थापट आसा अशेंय पालेकार म्हणटा. आरजी फक्त विरोधी पक्षांचेर टिका करपा खातीर पत्रकार परिशद घेता अशें म्हणीत आरजीकूय बरेच उजरावन काडले. इंडिया अलायन्सान रिलिजियस आनी कास्ट बेसिसाचेर वोट मागपाचो प्रयत्न केलो आनी तो तुमचो जन्मसिद्ध अधिकार म्हणून तुम्ही ते करत आसता. आमचो पंतप्रधान स्टेजीर उबो रावन स्ट्रेट फॉरवर्ड ताणें डिव्हिजन करपाचो प्रयत्न केलो हिंदू आनी मुस्लिमां भितर. हांगा तुमी जाती भितर डिव्हिजन करपाचो प्रयत्न केलो. गरिबी, म्हारगाय, जॉबलेसनेस हे सगळे विषय सगळे सायडीन दवरून तुम्ही प्रचार चलयलो तो फक्त देवळांनी, चर्चींनी, रिलिजियस प्लेसीसाचेर आनी तूं आरोप करता इंडिया अलायन्साचेर. गोंयकार आज हुशार जाला. पणजेन 67% वोटिंग जाली ते सरकाराच्या तोंडार एक व्हडलें थापट. आज तुम्ही म्हणटा आरजी आमचेर कित्याकच टिका करता. आरजीची टिका भारतीय जनता पार्टीर कित्याक जायना. आरजी प्रेस कॉन्फरन्स घेता कित्याकच फक्त ऑपोजिशनाचेर टिका करपाक. आज तांणी पर्टिक्युलरली हे पॉयंट काढले जे तुम्ही आज म्हाका म्हणटा हांवें आयकुना ती कितें आसा ताची कारण तांचे आयकायना अर्थ नासता तांकां. कारण तांचो कितें आसता फक्त दे आर ओनली टार्गेट ऑपोजिशन. स्मार्ट सिटीची कामां पुराय करपाक 31 मे निमणी तारीख. पावस लागीं पावलो तरी पणजे आजून मेरेन स्मार्ट जायना. ह्या फाटभुंयेर बेरेस्तारा स्मार्ट सिटीच्या कामाचो आढावो घेवपा खातीर म्हत्वाची बसका जाली. डेडलायनी मेरेन स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवपाचो यत्न करतले पूण लोकसभेची वेंचणूक, आडवेळो पावस आनी वेंचणुके खातीर मतदान करपाक गेल्ले परप्रांतीय कामगार ह्या कारणाक लागून स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जावपाक उशीर जावं येता अशें स्मार्ट सिटीचो MD संजीत रॉड्रिक्सान सांगलें. Full review was taken today. We have measured the progress which we have done, the challenges which are there on site. It is a huge challenge to complete the project. Certain aspects which come on a day-to-day basis, like high water table. Then there are certain issues where we cannot work due to traffic during the day. Night work is happening, but more or less we are on track and we should be able to complete the road stretches by the 31st of May. So minus here and there a couple of days, but we should be able to complete the stretches. We are targeting opening the roads on 31st of May. It may, in certain cases, curing is there, curing time is there for concrete roads. We keep normally curing for 15 days a road. So we will see, some curing aspects may go on, but the work will be complete. I am doing आता पाऊस सांगा मधल्या दिसान in the coming week. So याचो कितें इफेक्ट जावप शकता किंवा तुमी कितें प्रिकॉशन्स घेतले? ना हे आमकां IMDचो रिपोर्ट आयिल्लो आसा. 11, 12, 13 तारखेर पावस प्रेडिक्ट केल्लो आसा. आमचें जें काम आहा तें मातशें फाटीं उरता पावसा खातीर. स्पेशली कॉन्क्रिटींग एंड ऑल हैज टू बी टोटली स्टॉप्ड ड्यूरिंग द रेन. सेकंडली वॉटर टेबल रायझीस, मॅनहोल वर्क कॅनॉट हॅपन ड्युरिंग द रेन. मातशे आमचे टायम लायन्स हाचे खातीर 3 दीस फाटल्या पावसा खातीर 3 दीस फाटल्यान उरलेले. देन वी हॅड अ ब्रेक फॉर मे डे, वी हॅड अ ब्रेक फॉर इलेक्शन्स. Lot of staff issues are there because of election. Gangs are going back. Karnataka elections were there. We lost a lot of manpower. Bihar, Jharkhand elections are there. We lost another huge manpower. These challenges are there. We cannot immediately replace. Labor is a huge challenge. Excessive heat. It is difficult for labor to
give that much of output. All these things are there. गोंयचो उच्च न्यायालय शेनवारा 11 मे सावन 9 जून मेरेन गिमाळेच्या सुटयेर. शुक्रारा 10 मेक न्यायालयाच्या कामकाजाचो निमणो दीस. 1 म्हयनो न्यायालय बंद आसतलो देखून 11 मे ते 9 जून मेरेन कसल्याच केशींचेर सुनावणी जावची ना. 10 जुना सावन न्यायालयाची सगळी कामकाजां परतून सुरवात जातली. कोर्टाचे कामकाज जे असता ते सोमार ते शुक्रार असता आणि शेनवार येता तांकां ऑफिशियल हॉलिडे असता. हे सगळ्यांकूच खबर आसा. पूण कोर्ट आता 1 म्हयन्याच्या लिवेर वतलो. म्हणजे 1 म्हयन्याचे वेकेशन हे कोर्टाक आसतले. फाल्यां म्हटल्यार 10 मे ह्या दिसा कोर्टाचे शेवटचे कामकाज आसा आणि 11 मे पासून फुडल्या 9 जुना पर्यंत कोर्टाक वेकेशन आसतलें. ह्या मजगती कोर्टान कसली सुनावणी जावची ना. कोर्टाक सुटी आसतली आणि परत 10 जुनाच्यान कोर्ट आसलो तसो परत सुरू जातलो. तर महत्वाची अपडेट ही आसली की फाल्यां 10 मे ह्या दिसा कोर्टाचे शेवटचे कामकाज आसा आणि 11 मे ते 9 जून ह्या 1 म्हयन्याची सुटी उपरांत 10 जुनाक परत एकदा कोर्ट सुरू जातलो. गोमंतक TV खातीर विनायक सांगता. शिरगाळ धारगळ वाठारांतल्या एका घराच्या बंद कुडीत चलपी बेकायदेशीर IPL क्रिकेट बॅटिंग रॅकेटाचो गुन्यांव फाट्यान पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान गुजरातच्या प्रतीक विनूभाई कोरात आणि महिरभाई नटूभाई परमार ह्या दोगांक अटक केल्या. तांच्या कडल्यान लॅपटॉप, मोबायल फोन आणि हेर सामान मेळून वट्ट 1.5 लाखाचो मुद्देमाल जप्त केलो. फुडलो तपास चालू आसा. हालीं राज्यान IPL बेटिंगेचो सुळसुळा जाल्लो आसा. कितल्योश्योच IPL बेटिंगेच्यो रेड मारून पोलिसांनी तांकां धरलेले आसा. काल म्हटल्यार 8 मेक धारगळ हांगासर अशीच एक रेड मारून पोलिसांनी एक बेटिंगेचो IPL बेटिंगेचो पर्दाफाश केलो. ह्या बेटिंगेन क्रायम ब्रांचेन जी रेड मारली तितून प्रतीक खोराट आणि मिहीरबाई परमार हे दोगूय जण 29 वर्सां पिरायेचे भुरगे तरणाटे दोगूय जण गुजरातचे असून हांकां दोगांक अटक केल्ली आसा. त्यांच्या सोबतच त्यांचो लॅपटॉप, मोबायल फोन्स तशेंच हेर गजाली आणि 1.5 लाख रुपयांची ह्यो सगळ्यो गजाली मेळोन 1.5 लाख रुपये सीज केल्लेले आसा. आणि हो सगळो जो रेड आसा ही काल 8 मे ह्या दिसा धारगळ हांगासर क्रायम ब्रांचान मारलेली आसा. आणि ह्या दोगांक अटक करून ह्या IPL बेटिंगेचो परत एकदा पर्दाफाश केलेलो आसा. हितून दिसून येता की IPL स्टार्ट जाल्ल्या गोंयान कितले जाग्यांचेर IPL बेटिंग जाता आणि IPL बेटिंगेचो सुळसुळाट जाला राज्यान ह्यो परत एकदा पळोवन येता. अश्यो ह्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतलो. पळयत रावत गोमंतक TV. कला अकादमीच्या नव्या साऊंड सिस्टमाची कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन बेरेस्तारा पळोवणी केली. कला अकादमीचे साऊंड सिस्टमात कसलोच इबाड ना म्हणून मंत्री गोविंद गावडेन परतून एकदा स्पश्ट केला. कोणाक जर कला अकादमीची साऊंड सिस्टम सारकी ना अशी दिसता जाल्यार ताणें टॅक्निशियना कडेन संपर्क करचो अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगला. साऊंडाचो इश्यू अशें कांय ना. फक्त ताका कितें आसा ताका ऑपरेशन हो एक पार्ट आसा. आनी कशें आसा साऊंड आमी कोणाक तरी प्रोग्राम कर म्हणून सांगलो तसो तो आमी एनालायज करपाक शकना. प्रोग्राम चलता आसतना तेजें ऑपरेशन कारण जितले लोक जितले हॉलान भितर बसतले ते सुद्दां कॅल्क्युलेशन ते सुद्दां रिडींग हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी इट इज द रुटीन प्रोसिजर आणि त्या प्रमाणे ते रिडिंग्स काही गोष्टी घेता कित्याक विशय आसा तो प्रमाणे करता. आणि म्हाका दिसता 2-3 दीस ते आसतले. 2-3 दीस आसले म्हणटकीर कार्यक्रम जातले त्या प्रमाणे आमकां आउटपूट मेळटलो आणि तो रिपोर्ट मेळटलो आणि ताजेरूच मागीर हांव चड काय उलोवपाक शकता. ओके. स्पेशल कार्यक्रम दवरला तेंच्यानी ओन्ली फॉर ना जे कार्यक्रम ऑलरेडी बुकींग आसा त्या बुकिंगाच्या कार्यक्रमाचेर ते मदीं येता. म्हाका काही लोक तिडकिल्ले कशें दिसले की हे चलना ते चलना मग ते तिडकिल्ले लोक कित्याक येतले आमकां काय खबर ना. हय कितेंय जर आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान एक पद्दत आसा. ती पद्दतचो फॉलोअप जेन्ना करूना मनीस ताजेर मागीर आनी उलोवन काय उरना. बरोबर अशे लोक वहा जे म्हणजे आमकां काही गोष्टी रिटर्न काही गोष्टी येतले तेन्नाच आमी काही गोष्टी खूब करपाक जाय. गोविंद गावडे नांवाचे खूब जाण आहा प्रश्न करता आसतना सारको करपाक जाय विशय आहा. आनी कोणी भायर कोण उलयता ताका आमी मायंड जातना तुमचे कडेन कितें आसा आमी
एक्टिविजम करून आयले मनीस आमी कितें कायदेशीर घेवन आमी उलयलो आसा गोंयच्या भायर उलयतात ताका आमी व्हडलें केअर आनी म्हत्व. फोंड्या कदंबा बस स्टँडा वयले शौचालय फाटले 3 म्हयने जाले बंद आसात. कुशिकच्यान रस्त्याचें काम चालू आशिल्ल्यान फोंड्या बस स्टँडा वयलीं शौचालयां बंद दवरल्यात. शौचालयां बंद आशिल्ल्यान प्रवाशांची गैरसोय जाता. तात्पुरत्या काळा खातीर तरी बस स्टँडाचेर बायो टॉयलेट्स बसोवचे अशी मागणी थंयसर जावपाक लागल्या. आमी फोंडा बस स्टँडार आसा. जो मध्यभागी जो बस स्टँड आसा आमचो फोंडा कदंबा बस स्टँड थंय आसा. थंय आतां अशी लोकांक प्रवाशांक अशी त्रास जाल्या की जावं बसीचे कंडक्टर जावं तो फोंडा बस स्टँडार जे येवपी वचपी व्यापारी कोण आसा तांकां की हांगा जी टॉयलेट आसलेली ती काही दिवसां पयलीं ती बंद केल्या आनी त्या जाग्यार तेजे वयल्यान सगळो हायवे वयता तेन्ना तेजी रस्त्या त्या कामा खातीर ती बंद केल्ली आसा. पूण हांगा सबस्टिट्यूट अशी कांय ना, नवीन एक टॉयलेट बांदपाक चालू केल्या आनी ती तेजें काम चालू आसा. तो बरो खूब टायम वयतलो आनी तेन्ना म्हणल्यार लोकांक हांगा खूब त्रास जाता. जो कोण शौचालयान वयतले जावं टॉयलेटीन बी वयतले जाल्यार तांकां त्रास जाता, प्रवाशांक त्रास जाता. तेन्ना हांगा बायो टॉयलेट हाडून दवरूच्यो अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. बुधवारा लाडफे वाठारात दुचाकी आनी टेम्पो मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 34 वर्सां पिरायेच्या दुचाकी स्वाराक मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या दुचाकी स्वाराचें नांव श्रीनिवास यल्लप्पा कालुटी अशें आसा. दिवचल दोडामार्ग रस्त्याचेर जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात सुमार 34 वर्सां पिरायेच्या एका दुचाकी स्वाराक आपटाक मरण आयलें. हो अपघात बुधवारा सांजे सादारण 7:30 वरांचेर लाडफ्या हांगासरल्या पेट्रोल पंपा पासून लागींच एका ल्हानशा वॉल्टाचेर जालो. ह्या अपघातात मरण आयिल्ल्या दुचाकी स्वाराचें नांव श्रीनिवास येल्लप्पा कालुटी अशें आसा आनी मूळ कर्नाटकांतलो हो श्रीनिवास दिवचलच्या IDC वाठारांत रावतालो अशें कळटा. हे विशीं मेळिल्ली म्हायती अशी श्रीनिवास हो आपले मोटारसायकली वयल्यान लाडफेच्यान दिवचलच्या दिकेन वतालो जाल्यार त्याच वेळार फुडल्यान येवपी एका टेम्पोक ताचे मोटारसायकलीची नेटान धडक बसली. ते धडके बरोबर श्रीनिवास हो गंभीर जखमी जालो. बेगोबेग ताका दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो. थंयसरल्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. ह्या अपघाताचो दिवचल पुलिशेन पंचनामो करून श्रीनिवास हाची डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडले. ह्या अपघात प्रकरणाचो दिवचलचे पुलीस उपनिरीक्षक सुनील पाटील फुडलो तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम. बेरेस्तारा म्हापशा शिवोले रस्त्यार एका बलेनो कारीक स्वयं अपघात जालो. कार चलोवपी शिवोलेच्यान म्हापशेच्या दिकेन वतना रस्त्यार अचकीत मदीं हेडपी बैलान कारीक धपको दिलो. ह्या अपघातांत जिवीत हानी जावंक ना, मात गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें आनी बैलूय जखमी जालो. नाव सांगा तुमचें? आजूर काब्राल. बाय खंयचे तुमी? निवरा. कितें जाल्लें आतां हांगासर एक्सिडंट जो जालो हो कसो जाल्लो? हांव म्हाजी लेन वयतालो म्हाजी सायडीन मदें सडनली तो गिरी जाली काय कितें आले कोण पाडो मदें येयलो. ते तीन काय कितें ताणें गाडयेचेर मारलो आनी तो थंय धपको गाडयेक बसलो. गाडी धक्को बसलो. आवाज येयलो खडे करून सडनली अटॅक कसो अटॅक करणे ते बसले अटॅक कसो. मागीर तुमी रस्त्यार कशी घेतली गाडी? गाडी आमी रस्त्यार मातशें मुखार गेली आनी सायडीक धरली. आवय जाल्यार गाडी डॅमेज आहा. कितें डॅमेज जालें गाडयेक सद्या? आर्सो गेला, रेडिएटर गेला, बॅटरी कोण हें गेला, लायट गेल्या. ऑलमोस्ट आतां तुका सांगो जायना चौगुले कितली सांगता कोण जाणा. पण पूर्ण फुडल्यान डॅमेज आहा गाडी. ऑलमोस्ट एप्रोक्सिमेट कितलो कॉस्ट अशें दिसता लॉस? आतां 1.5 लाख मागीर 2 लाख कितें सांगता तेंचेर दिसतलें. आमकडे कांय खबर ना. काय खबर ना. कितें सांगूंक सोदता अशें बेवारसी गाय जेन्ना रस्त्यार भोंवता हेचेर? गाय भोंवताय रस्त्यार ती आतां कोणाची आसतली ती 3-4 गाय ठेवतो. 2 जाण पाडे ते आनी धाकटी भुरगीं कोण आहा ते आहाय थिंगा. ते रस्त्यार आतां कोणी तेणी सोडल्या येतो बेश्टे रस्त्यार. तांकां तो ओनर ना कोण ना. कितें एक्शन जावचें अशें दिसता ओनरांचेर? ओनराचेर कितें पूण एक्शन जावं जाय न्हू. कितें बाबा तेणी बांदून धरूंक जाय न्हू. बेश्टे सोडले म्हणून जायना.
घोगळ मडगांव जाल्ल्या अपघातात एका तरणाट्याक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हरपाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मजत केली. दक्षिण गोंया सावन परतून येताना वाटेक जाल्लो अपघात पळोवन स्वता गाडी थांबोवन अँब्युलन्सीची वाट पळयनासतना मुखेलमंत्र्यान दुखापत जाल्ल्या मनशाक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर धाडलो. चल त्याचे ब्लड लॉस तरी कमी जातले. सिटार घालता का तसं कोणा हात अशी पुढे घे गाडी तरी पुढे तरी पुढे तरी पुढे माने घात सिटार घालता का पुढे पेटी घालले कोण भीतर चल मडगांव रेल्वे पुला लागसर सिवरेजीचें काम सुरू आशिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाताली देखून नावेली ते रावणफोंड आनी नावेली ते खारेबांद मेरेन येरादारी घोवणयला. 25 मे मेरेन येरादारीचो प्रश्न सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी पोलीस संजय दळवी हाणें दिला. जाल्यार येरादारीची कोंडी जावची न्हय ताका लागून लोकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहनूय ताणें केलां. साहेब जे ट्रॅफिक जे आसा ब्लॉक पळय कित्याक लागून अशें खारेबांद ब्रिज एंट्री सिटी एंट्री आले थंय सीबीजेचे एक्सिबिशन चालू आसा. तेच्या खातीर सिटी एंट्री आधी बंद केल्या आनी आमी कितें केलां नावेलीच्यान हेवी व्हेकल डायवर्ट केल्या आनी ज्यो गाडी सिटी देवपाच्यो आहा पळय त्यो गाडी आमी कमांच्यान रावणफोंडान डायवर्ट केल्या. मॅक्झिमम लोक हिंगा इश्टा लोकांक सकट आहा मॅपाचेर वयता जाल्यार बसेस आमी हिंगा मातशें कंजेशन जाता. सो लोकांक स्थानिक लोकांक कितें सांगता जे दुसरो रोड आसा तो यूज करपाक शकता लोक रावणफोंड आहा तो रोड यूज करपाक शकता आनी मदल्या आमी रोड आहा फाटल्याच्यान तो रोड यूज करपाक शकता. कितले दिसा खातीर हे ते म्हणटात 25 तारीख पर्यंत करतले ते. सो लोकां कडेन आव्हान आहा की कितले दिसा खातीर वेगळे मार्ग वापरता. जर कोमा मागीर कंजेशन रेल्वे गेट आहा प्लस आतां इलेक्शनाची स्ट्रॉंग रूम आहा सो त्या लोकांनी मातशें रिक्वेस्ट करता की ते रावणफोंडा कडल्यान त्या सायडीन वचपाक दिल्ली वचच्या कडल्यान त्या रूट क्लियर आसा. साहेब कितें स्टाफ कमी आसा प्रत्यक्षान तुमी देवन अशें करतात फुडें एक तरी आमचो इलेक्शन स्टाफ काडलेलो सो ते काल रातचे 8 फुलांचे कलेक्शनाक येयलेले ते आजून लेट सुटले सो आमकां फाल्यां आज सांजचो तुले स्टाफ केल्लो तो रिलीव जावन दिवचल मिनरल ब्लॉका खातीर येवपी वेदांता मायनिंग कंपनीन आमचे मालमत्तेत बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण करून मीन काडला अशी कागाळ बोड्डे कॉम्युनिदातीन दिवचल पुलिशेंत केल्या. कॉम्युनिदाद मंडळान ह्या कागाळीची प्रत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकांय धाडल्या. सर्वे नंबर 42/0 हे मालमत्तेत कंपनीन अतिक्रमण करून मीन माल उखल्ला अशें बोड्डे कॉम्युनिदादीन केल्ले लेखी कागाळीत म्हणला. आमच्या मालमत्तेत अतिक्रमण करचे न्हय अशी कायदेशीर नोटीस एप्रिल म्हयन्यात कंपनीक दिल्ली. तरी लेगीत लोकसभा वेंचणुकेची संद साधून हे कृत्य केला अशें बोड्डे कॉम्युनिदादीचे म्हणणे आसा. मजगती बिरेस्तारा बोड्डे कॉम्युनिदाद आनी वेदांताच्या अधिकाऱ्यांक पुलिशेन चौकशे खातीर आपयल्ले. काल आम्ही बिचोली पोलिसांचेर एक कंप्लेन दिल्ली रिगार्डिंग इलिगल ट्रेसपास केला आमच्या कोमदाच्या प्रॉपर्टीन सेजा विजांतान मायन. आम्ही तांकां ऑलरेडी एक 29 एप्रिलाक एक लिगल नोटीस धाडलेली की आमच्या प्रॉपर्टीन ट्रेसपास करूं नाका म्हणून. अनलेस एंड अंटील आमचो जो एग्रीमेंट जायना लीज एग्रीमेंट जायना तो पर्यंत तुमी ट्रेसपास करूं नाका आनी आमची प्रॉपर्टीन तुमी सो ओर व्हरों नाका म्हणून. आमी सदांच मायनींग सपोर्ट केला मायनींग जावचें अशें आमकां दिसता बट आमकां आयज खंय तरी ग्रांटेड धरला ह्या मायनींग कंपनीन वेदांतान आमकां आयज ग्रांटेड धरला. आमचे जे डिमांड आसा ते डिमांड आयज खंय तरी ते एड्रेस करिना आमकां ते रिजेक्ट करता आमकां सपोर्ट करिना आनी चोरून आमची मायन व्हरता. 14 एप्रिलाक फाटल्या म्हण तेंच्यांनी थंय येयले तेंची मशिनरी घेवन येयले आनी मायन ओर व्हरपाक लागले. तेन्ना आमी तांकां आडयले आनी ते गेले. काल जेन्ना इलेक्शन जालें 7 तारीख आनी 8 तारीख तेन्ना ते 7 तारखेक आनी येयले परत तेंच्यांनी आमचो ओर व्हरपाक स्टार्ट केलो आनी आमच्या प्रॉपर्टीन हायस्ट ग्रेड ओर आसा 63 ओर आसा तो ओर तेंच्यांनी परत काल तेंच्यांनी स्टार्ट केलो व्हरपाक. सो काल आमी तांकां परत सांगलें की व्हरों नाका ते थंयसून पळोवन गेले आनी काल आमी समजीत एक कंप्लेन केली डेप्युटी कलेक्टराकूय दिला. फाल्यां आमी हायर ऑथॉरिटी जे आसा तांकां आमी कंप्लेन दितले. आयज आमकां आयज PN आपयलेले म्हूण आयज वेदांत आनी ते आमी डिस्कशनाक गेल्लेले. सो आमचो एकूच डिमांड आसा की आमी जे डिमांड घातला
आमकां जी रेट जाय, सरफेस रेट जाय, रॉयल्टी जाय, ती आमची तुमी दिवचे, आमच्या वांगडा एग्रीमेंट करचो, लिगली कितें आहा तें करचें. वेदांता कंपनीन जर परत अतिक्रमण केलें जाल्यार त्या वेळार निर्माण जावपी परिस्थितीक आमी जबाबदार नासतले अशी शिटकावणी धनंजय पोळ हांणी दिल्या. तुमच्या मिडिया मार्फत आमी सांगूंक सोदता की जर ते फाल्यां येयले किंवा आतां परत आमच्या प्रॉपर्टीन घुसले, आमी 250 गांवकार आहा, आमी सगळ्या गांवकारांक विथ फॅमिली आमी आमच्या गांवकारांक घेवन येतले आनी थंय लॉ अँड ऑर्डर जर कितें इशू जालो जाल्यार आमी ताका रिस्पॉन्सिबल ना. आमचो जो पर्यंत तेंच्या बरोबर एग्रीमेंट जायना तो पर्यंत तेंच्यांनी आमच्या प्रॉपर्टीन येवचें न्हू. ह्यो आमचो गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे कार्य आमी दरेका मतदार मेरेन पावयला. ते भायर आपल्या मतदारसंघातल्यो समस्या आपणे यशस्वीपणान सोडयल्यात. बारीक सारीक समस्या अजुनूय आसात, पूण लोकांक सतोवपी मुख्य समस्या सोडयिल्ल्यानूच पर्येच्या लोकांनी इतल्या व्हडा प्रमाणात मतदान केल्ल्याचे पर्येचे आमदार देविया राणेन सांगले. नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी कालूच लोकसभेचें मतदान गोंयांत जालें, उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा. आनी ह्या मतदाना भितर सगळ्यान हायस्ट वोटींग ज्या मतदारसंघात जालें ते म्हणजे 70 मालांतलो पर्ये मतदारसंघ. तुमी अपेक्षीत धरिल्ले की इतलें वोटींग जातलें आनी तुमच्या मतदारसंघात हायस्ट आसतलें गोंयांत म्हणून? पळयात, आमी केन्ना अशें म्हणजे अपेक्षा आमी इन द सेन्स आमी वता लोकां कडेन, मागता, विनंती करता लोकां कडेन की आमी जे आमची पार्टेन केलां, जे आमची मोदीजी सरकारान ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळान केलां तें आमी लोकां पर्यंत पावयतात. पण आनी आमकां एक आसता, एक आशा आसा की लोक आमचे शब्दाक मान दिवन आमी जेन्ना सांगता आमकां अशी आघाडी दिवपाक जाय आमचे श्रीपाद भाऊक, जे उत्तर गोव्याचे जे उमेदवार आसा तांकां तर अशी आघाडी दिवपाक जाय, जाल्यार गरज आसा की इतले लोकांनी भायर सरून मतदान करपाक जाय. आनी मतदान हें प्रत्येकाची जबाबदारी, प्रत्येकाची अशी हक्क. सो ताजे खातीर तुमी जशें मतदान करतात तशें त्या प्रमाणे तुका योग्य कॅन्डिडेट, योग्य एक पार्टी निवडून तुमी हाडटात. सो तुमचो तो एक जबाबदारी 5 वर्सांनी एकदां येता, ती प्रत्येकान ती फुलफील करपाक जाय, निभोवपाक जाय. सो हें आमी सांगिल्लें लोकांक पर्यंत. आनी लोकांनी जे आमचें जें कितें कार्य आसा, आमचें जें कितें काम आसा इतल्या वर्सांचें, सायबान केलां, बाबान केलां, विश्वजितान केलां, आतां हांव करतां. सो ताका म्हाका दिसता आमच्या शब्दाक मान दिवन लोक भायर सरले. पण इतली अपेक्षा नाशिल्ली की इतले लोक भायर सरतले म्हणून सांगिल्लें. आनी एक्चुली एवरी बुथार अशें जालां की खंयचोच बूथ आसुना की वीच इज लेस देन 80% म्हणटा तशें. सगळे मोस्ट ऑफ द बूथ्स आर ऑल अबाव 85%. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही.